बायलां मदीं उमेद हाडटा तो शो म्हणल्यार जरा हटके. जाणट्या नेणट्यांक नाचयता तो शो म्हणल्यार जरा हटके. सगळ्या बायलांक प्रश्नांची उतरां चिंतपाक लायता तो शो म्हणल्यार जरा हटके. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयल्या पारपती वाड्या बोरी हांगासर आणि आयच्या भागान कितें तरी हटकेच करतली आणि जरा हटके हो शो तुमच्या मुखार हाडटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट आणि तशेंच खेडेकारांचे गोंयचे पारंपरीक सुर्या मसाले. तर कितें तरी जरा हटके करपाक आमी भितर वतात. तर पळयत राहा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून सगळ्यांचे स्वागत. सगळ्यांक नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार. नमस्कार. माझे नाव मनीषा पारपती. जरा हटके प्रोग्रामाक आमची पारपती वाड्यावयली सगळी महिलांतर्फे हांव सो सारिका शिरोडकर आणि त्यांची टीम यांची उच्च दिवन स्वागत करता. थँक्यू. सुंदर अशें ह्या फुलांनी आमचे सुंदर अशें स्वागत जाला आणि सगळ्यांक हांगासर पळोवन खूब बरें दिसता. सगळ्यांक उत्साही आणि उमेदीन हांगासर आयल्यात आणि आय एम शुअर की हांगासर आयचो प्रोग्राम जो आसा खरेंच धमाकेदार जावपाचो आसा. डेफिनेटली सगळीं जाणां एन्जॉय करतली. सगळ्यांक परत एक फावटी सगळ्यांचे स्वागत आणि सुरवात करूया आमच्या आयच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. ओके. सो आमचो जरा हटकेचो पयलो रावंड जो आसता तो आसता फुगोट्यांचो रावंड आणि फुगोट्यो फुटल्यो काय ना भरपूर मजा येता. खंय खंय फुटता त्यो पळोवया फुगोट्यो आणि फुगोट्याचो रावंड खेळपाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती पळोवया. ओके. पयले पार्टिसिपंट पळोवया कोण ते. मनीषा पारपती, नैना नायक, कांचन, उर्मिला, विनाली, बिंदू. सो फुगोट्याचो रावंड खेळपाक आमचे बरोबर ही स पार्टिसिपंट आसा. सगळ्यांक पयलीं ओळख करून घेवया आमच्या पार्टिसिपंटची. नांव सांग तुमचें. अंकिता बोरकर. कितें करता तुमी. अंगणवाडी. अंगणवाडीन. सो जो पयलो प्रश्न जो आसा पिक्चरां पळयता तूं. हय. सारा खान ही खंयच्या फामाद नटयेची चली. आयकून जाणा. अरे वा. अमृता सिंग. उत्तर दिला अमृता सिंग आणि सगळी ज्या प्रमाणे समोरावर हासता तेजे वयल्यान हे उत्तर सारकें आसा. ओके. आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमकां आतां प्रश्न. एका वेळेस पयलींच टेन्शन आयला. ते घाम बी पुसपाक लागली. ओके. चड तुका घाम हाडिना सो लेसाची तुका गरज पडची ना. तुमी कितें करता. नांव सांगा तुमचें पयलीं. उर्मिला नायक. उर्मिला नायक. खूब टेन्शनान आसा ती. कितें करपाक आवडटा. तुमी कितें करता हरशीं काम. घरांत आसता. कितें करपाक आवडटा. जेवण घरांतलें काम सोडून. अशें विणपाक कितें अशें हेजें बीन कितें नेटाचें सगळें कितें करपाक आवडटा. विणपाक बी आवडटा. ऑर्डरी घेता. ना ऑर्डरी तशें घेयना. टायम मेळना. टायम मेळना म्हणल्यार अशें घराचेंच काम आसता न्हू. ओके. तुमचो प्रश्न आसा सारकें आयका. प्रश्न तुमचो. तुमच्या मायच्या चल्याच्या बायलेच्या नण्णेची आवय तुमची कोण जातली. तुमच्या मायच्या चल्याच्या बायलेची नण्णेची आवय तुमची कोण जातली. प्रॉम्प्ट करनाका प्लीज. कोणाक खबर आसा जाल्यार. जाणा प्रश्न खूब सोंपो आसा. सगळ्यांक उत्तर येता हेचे. हे तुमी कोण येताले हात वयर करून सांगा गो. ते ती सांगतली तर तुम्ही तुमचेच पळया पयली. म्हणजे तिने एक्सेप्ट केले की आपल्याक उत्तर येना. ओके. तुमकां येता उत्तर हेजे. तुमकां येना. सांग. तिची सासूमाय. उत्तर दिला तिजी न्ही तुजी जावं शकता. तुजे वयल्यान ते सासूमाय. सारकें उत्तर आसा. नांव सांग तुजें. मनीषा. मनीषा. हो तुजो जो क्वेश्चन आशिल्लो तो हांगासर आमी फॉरवर्ड केल्लो ताका लागून तुका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. फुडलो प्रश्न तुमकां. नैना नायक. टेन्शन आयला. ओके. हांगासर येवन तुमकां कशें दिसता तें सांगा. म्हणजे तुमी सगळे कार्यक्रमाक आतां आमी हांगा आयल्या. बरें दिसता. ओके. टेन्शन बी ना येवंक न्ही. ओके. तुमकां कितें करपाक आवडटा. तुमी कितें करता. हाऊसवायफ. घरातलें काम करपाक आवडटा. आनी कितें करपाक आवडटा. भोंवपाक आवडटा. खंय खंय भोंवून आयल्या. टुराक बी वता की ना. टुराक भोंवप म्हणजे खंय ह्या वाड्यान त्या वाड्यान अशें भोंवप. गावा. गांवचेच म्हणटा. गांवांनी भोंवता. ओके. बरें. तुका आनी टेन्शन दिना. तूं पयलींच खूब टेन्शनान आसा. ओके. तुका बायक चलोवपाक येता. गाडी चलोवपाक येता. बसता भोंवता बायकान गाडयेन. ओके. ही सायन आसा पळय तेजो मिनींग कितें. पी. 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 तेजो ट्रॅफिक सिग्नल आहे
तेजे अर्थ कितें पळयला केन्ना तुवें हो बोर्ड खंय तरी पळयला खरें याद ना पळयला पण काही याद ना ओके ती काय याद ना तुमकां याद आसा राव तुमचे कडेन येता नो पार्किंग उत्तर दिला नो पार्किंग तुमकां कितें दिसता उत्तर सारकें आसा की चुकला हां वेळी दुसरें उत्तर दिता सांग तुजे कडेन दुसरें उत्तर आसा कितें जाल्यार ना तेंच न्ही ओके सो मोठ्यान ताळयो सोनी नांव सांग तुजें विनाली विनाली आणि विनालीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि फुडलो प्रश्न नाव सांगा तुमचें कांचन नायक कांचन नायक तुमी कितें करता घरातले काम घरातलें काम करता ओके आनी कितें करपाक आवडटा आवडटा फुगडी बीन हे फुगडी घालपाक आवडटा आनी कितें करपाक आवडटा डान्स ना केन्ना केला ना अशा कार्यक्रमान भाग घेवपाक आवडटा हय गजाली सांगपाक आवडटा आं हय ओके तुमचो प्रश्न सारको ऐकात एका बास्केटान 6 ॲपल आसा भितरले 4 ॲपल तुमी काडले तुमचे कडेन कितले ॲपल उरले 2 उत्तर दिला 2 आणि तांचे उत्तर चुकला तुम्ही सांगू शकता हाचे उत्तर ओके हेजे आन्सर हांवूच सांगता जाल्यार उत्तर आसा 4 तुम्ही 4 ॲपल काडले तुमचे कडेन कितले ॲपल आसतले ऑब्वियसली 4च आसतले न्ही ओके फुडलो प्रश्न तुमकां ओके तुमचें नांव सांगा परत मनीषा मनीषा तुम्ही कितें करता हाऊसवाईफ हाऊसवाईफ कितें करपाक आवडटा घरातली काम सिंगींग हे मात एक बरें आसता बायलांचे कितें आवडटा म्हणलें की फर्स्ट घरातलें काम हे कितले खरें काय फोटींग ते प्रत्येक बायलेक हांगासर उबे आहा तांकां खबर आसा हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा न्ही सिंगींग आवडटा सिंगींग आवडटा म्हणटा केन्ना कॉम्पिटिशनान बी भाग घेतला घेवना आपण म्हणटा म्हणटा बरें म्हणटा अशें म्हणला तुका लोकांनी की तूं बरें म्हणटा बी अशें हां बरें एक 2 लायन आमकां म्हणून दाखय खंयच्या सॉंगाची ल्हानशी ल्हानूच जाय चड व्हडलें नाका आमकां बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम खरेंच बरें म्हणटा बहुत प्यार ओके सनम तुमचो हांगा आसा कित्याक पळोवन दिसतालें की सनम ते बसून बरोच लसता सनमा खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही तुमचो प्रश्न ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय नाव मोठे कीर्तिलाल उत्तर चुकले राव राव सगळ्यांक खबर आसा तुका येता लक्षण खोटे आख्खें सांग नाव मोठे लक्षण खोटे नाव मोठे लक्षण खोटे सारखे उत्तर आणि तुमकां मेळटा परत एक फावटी पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि तुमचे उत्तर चुकले फुडलो प्रश्न तुमकां नाव सांग तुजें विनाली तूं कितें करता स्कुला वता स्कुलाक खंयचो स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड आतां कितें स्कूल चुकोवन ट्युशन चुकोवन हांगा आयला की हॉलिडे हॉलिडेज ओके तुका कितें आवडटा करपाक प्लेईंग खेळपा आनी रिडींग ओके कसले गेम खेळटा कॉम्प्युटरार गेम खेळपा ओके आणि मोबायलाचेर बसपाक आवडटा खेळपाक मम्मी हय ओके सो मदर आणि डॉटर बरोबरूच गुड तुझो प्रश्न नावेलीमचे MLA कोण खबर ना खबर ना ओके तुमकां खबर आसा कोणा राव ओके ऑडियन्सान पळोवया उत्तर येता जाल्यार लुईदीन फालेर कितें ट्युनान म्हणला तोट्यान ताळयो जावन तेच्या खातीर उत्तर सारकें आसा म्हाका दिसता इतले बरें नांव तेंचे कोणाक घेवंक ना आसतलें नांव सांगा तुमचें शोभा पारपती आणि शोभा पारपतीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश आणि फुगोटी आमच्या हांगा सद्या ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आणि म्हाका दिसता ह्या रावंडाक मॅक्सिमम प्रायज तुका मेळा तेचो मोठ्यान ताळयो जावं न्ही तेजे खातीर फुगोटीचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया सुमीन शांता स्वरूपा शोभा सिया छाया सुशिला कभी हा कभी ना हाची विनर जी जातली तांकां मेळटले खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले ओके सो विनर कोण मेळटा पळोवया आमकां आनी कोण हय आनी ना म्हणनासतना हो गिफ्ट घेता सुरवात तुमचे पासून करूया
ओके नाव सांग तुझे शांता बोरकर. पळया रूल कितें आसता हांव तुमकां प्रश्न विचारीत रावतले तुमी हय आनी ना म्हणप ना हेजो अर्थ ना की तुमी उगी रावप आं आन्सरां दीत रावपाची ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां लग्नाचो सिजन स्टार्ट आसा सो तुमकां सयऱ्यांची बी लग्न आशिल्ली की ना असा आसात ओके आणि तू गेला लग्नाक कोणाच्या हाली गेला साडी न्हेसपाक आवडटा तुका हय चुडीदार घालता तू ना आत्ता हय म्हणल्यार नाय म्हणलें सांगते हय आणि ना म्हणप ना ना नाव सांग तुमचें शोभा कनवाले. ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां तुमचे कपड्यांचे बिझनस आसा सो तुमकां गिरायक भरपूर जाता जाता आवडटा तुमकां बिझनस करपाक आवडटा म्हणजे कस्टमर्स तुमचे हांगासरले फोणेचे की फोणेच्या भायल्यान येतात सगळी कडची आसा. आणि तुमकां स्वता कितें घालपाक चुडीदार घालपाक आवडटा ना हांव चडशी साडी ना हांव चडशी साडीच न्हेसता ओके फुडले पार्टिसिपंट तुमचें नांव सांग स्वरूपा नाईक. स्वरुपा तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां ओके घरातली कामां करपाक आवडटा की ना आवडटा. कित्याक सगळ्या बायलांनी सांगलां की घरातली कामां करपाक तांकां खूब आवडटा जेवण करपाक आवडटा हय 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 नाव सांग तुजें सिया सिया तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां अभ्यास करता की ना भरपूर करता आवडटा करपाक अभ्यास की मम्मी तापयता म्हणून बसता ना आवडटा ना आवडटा ओके नाव सांग तुमचें छाया गावकर. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां तुका उलोवपाक आवडटा खूब खूब बडबडटा तूं आवाज काड भायर हय हय आमची शेवटची पार्टिसिपंट हांगासर आसा ओके नाव सांगा तुमचें माझे नाव उर्मिला. ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां सगळ्यांत पयलीं तुमी जी साडी न्हेसली ती म्हाका खरेंच खूब आवडली खंयच्यान घेतिल्ली साडी माझेच कडली. तुजे तूं बिझनस करता हय हांव बिझनेस करता. हय आनी ती हयूय म्हणटा सो जितली आमची हांगासर पार्टिसिपंट आशिल्ली तातूंतली सगळीं जितली आसा तांकां हय आनी ना म्हणल्या शिवाय जायना सो तुमच्या पैकी हांगा बसल्यांच्या पैकी येवं शकता कोण जेंट्स ओके सो कभी हा कभी ना हो राउंड खेळपाक आमचे बरोबर 2 स्पेशल पार्टिसिपंट आसा सो तांची वळख पयलीं करून घेवया नाव सांगा तुमचें माझे नाव विनय पारपती. ओके आणि तुमी कितें करता हांव पंच मेंबर आहा सध्या हांगा ओके आनी बेश्टे बारीक बारीक बिझनेस आहा. ओके सो आमचे बरोबर हांगासर पंच मेंबर आसा आनी डेफिनेटली ते उलोवपाक खूब एक्सपर्ट आसतले आणि हय आणि ना अशें खूब फावटी म्हणलां आसतलें तुमी न्ही अशें सभान बी सो ते आतां एवॉयड करपाक जाय हय म्हणपाचें ना नाय म्हणपाचें ना ओके सो तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां तुमी हांगासर वेगवेगळे कार्यक्रम करता आसतले न्ही खुबशे करता. खुबशे करता ओके सो चडशे कोण लेडीज पार्टिसिपेट करता की जेंट्स पार्टिसिपेट करता बोथ दोनी हांव उमेदीन बरी भशेन पार्टिसिपेट तुमकां उमेद आसा कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक खुबशी उमेद आहा. आणि तुमकां कितें दिसता करपाक जाय अशें कार्यक्रम स्वच्छता अभियान बी केला तुमी हांगासर हय 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 खूब बरे खेळटाले ते ओके ओके शेवटचे पार्टिसिपंट आणि हेंकां जर आतां हय आणि ना एवॉयड करपाक जर जायना जाल्यार तो जो आमचो गिफ्ट हॅम्पर आसा तो कोणाकूच मेळचो ना ओके तुमचें नांव सांगा प्रकाश गांवकर. ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां तुमी ओदोळ बसून हांगासर रावन खूब मजा घेताली बायलो हय आनी ना म्हणटा तेणे दिसतालें दिसतालें ओके तुमकां अशें दिसतालें की हांगा येवन पार्टिसिपेट करपाक जाय कशें हय दिसतालें ओके सो आमचो कभी हा कभी ना हो रावंड आमकां हांगाच सोंपोवचो पडटा हांगासर आमकां ह्या एरियेन अशी कोणूच मेळूंक ना जी हय आनी ना एवॉर्ड करूं शकली सो मोठ्यान ताळयो जावनी जेंच्यांनी हय आनी ना म्हणला तांकां आनी तांकां कोणाकूच प्रायज मेळना खेळुया आमचो फुडलो रावंड पण फुडलो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेवन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले पापड आणि हेर उत्पादनां मिरची पावडर हळदी पावडर कोथमीर पावडर गरम मसालो मटन चिकन मसालो लोणचे मसालो सांबार मसालो पापड आणि तरेकवार मसाले खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस पिसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा नेम मारा प्रायज जिका आणि नेम मारा प्रायज जिका हाजी पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती के फर्स्ट पार्टिसिपंट आसा ललिता मनीषा संगीता वियाना शोभा सो ही आसा आमची स पार्टिसिपंट जी खेळटली नेम मारा आणि प्रायज जिका
पळोवया कोणाचो नेम सारको बेस्ट आसा तो आनी कोणाक प्रायज मेळटा तो. चान्स एक आसतलो, एका शॉटान मारपाक जाय. जे कपा पर्यंत प्रायज आसा तो मेळटलो प्रायज. ओके, सुरवात आमी वियाना पासून करतली. वियाना घे, ऑल द बेस्ट. तुवें 2 कप्स उडयला आनी 2 प्रायजीस आसा. तुका खंयच्या हातींतलो प्रायज सांग, कित्याक प्रायज आमी एकूच दितात. ओके, तुजो प्रायज आसा ₹200. ओके, कॉंग्रेच्युलेशन्स. तुका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान ₹200 कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके, आतां खेळटले मनीषा. हे मनीषान बॉल सारको हिट केलो, पण तेणे जे कप उडयला तेच्या पर्यंत प्रायज ना. ओके, आतां खेळटली शोभा. अरे बापरे, शोभान बरीचशी कपां उडयल्यान, पण शोभाक प्रायज इबे 2 आतां आयल्यात. शोभा फुडें यो, प्रायज खंयचो जाय तुका? ओके, शोभाचो प्रायज आसा, शोभाक मेळटा सूर्य मसाला. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके, आतां खेळटली संगीता. कप हिट केले, पण कपा कोणाक प्रायज ना. ओके, आतां खेळटली उषा. ओके, उषा फुडें यो. उषाचो प्रायज आसा, उषाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान ₹200 कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके, आतां खेळटली ललिता. ओके, मोठ्यान ताळ्यो जावनी आमच्या ह्या 6 पार्टिसिपंटांक. आनी परत आमी थोडी पार्टिसिपंट काडुया. ओके, आतां पार्टिसिपंट कशें काडले जाणा, सगळ्यांक एक टास्क दितले. जी टास्क सारकी पुरो करतली तांकां हांगा आपयतले. ओके, सगळ्यांना इमॅजीन करा की तुमी सेल्फी काडटा आनी सेल्फीची कोण बेस्ट तोंडां करतलो पळय थंय रावन, ती हांव 6 पार्टिसिपंट हांगा घेतले. कोणूय आसूं दी, तुमी सेल्फी काडपाक जाय आनी सेल्फी काडटना तोंडां कशी करतात पळय थंय तोंडां तुमकां करपाक जाय थंय रावन. ओके, स्टार्ट. बेगीन. तुम्ही सेल्फी काढणार का? मी करा मग. आमची जी पार्टिसिपंट ऑलरेडी हांगासर प्रायज घेऊन गेला तीच बरी सेल्फी काडटा, पण तांकां चान्स दिवंक शकना हांव. कोणाक चान्स मेळोंक ना तांकां दितले. ती आखो कॅमेराच गुणायता. यो 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 तू. ओके, आमच्या बरोबर आमची आई खेळटली हांगा. तिचें नांव दिवली खंय. ओके, घे हो बॉल आसा पळय, तू जात्रांनी पळयला न्ही कशें मारता ते, तशें हांगा बॉल मारपाक जाय, प्रायज मेळटलो. आई तू अशी पयलीं खेळा केन्ना? हा, तुका आवडटा खेळपाक न्ही? ओके, आनी तिचे भुरगेपणांत यादो ताज्यो जाल्योत, पण तेच्या परत तिका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हाचे कडल्यान ₹300 कॅश. ओके, कॉंग्रेच्युलेशन. तुका ₹300 मेळटा. ₹300 प्रायज तुजो. तुमचें नांव कितें? ओके, आतां रमावती खेळटली. घे. ओके ओके, जा तिने बरें ट्राय केलें, ताका लागून मोठ्यान ताळ्यो जाली तिच्या खातीर. तुमचें नांव कितें? कविता. ओके, आतां खेळटले कविता, जेणे बरो सेल्फी काडला वदळ पासून. कप उडयले पण प्रायज मेळूंक ना. नांव कितें? ओके, आतां खेळटले दीक्षिता. दीक्षिता कपा खंय आनी बॉल खंय मारता? शेवटचे पार्टिसिपंट नाव साईश्वरी खेळटले. मोठ्यान ताळ्यो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. नेम मारा, प्रायज जिका. हो आमचो रावंड हांगाच सोंपता. जेंकां प्रायज मेळ्ळा तांकां कॉंग्रेच्युलेशन, जेंकां प्रायज मेळूंक ना तांकां मोठ्यान ताळ्यो. आनी आतां वेळ जाला आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो, जो आसता आमचो हटके रावंड. हटके रावंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. प्रशिला गांवकर, सुनीता, कमल आनी 4th पार्टिसिपंट दीक्षा. हटके रावंडची जी विनर जातली तांकां मेळटले सुहानीस RK ज्युअल्स म्हापसा पोरवरी हांचे कडल्यान हो सिल्वर गिफ्ट. ओके, आनी हटके रावंडची आमची गेम तुमकां सांगता कितें आसतली ती. हांगासर आमी तिकल्यो दवरल्या, सो तिकल्यो तुमकां स्टिकर काडपाक जाय आनी मॅक्सिमम तिकल्यो ज्यो तोंडाक लायतली ती जातली हे रावंडची विनर. ओके, आतां दोनी हात यूज केल्यार उपकारता. ओके ओके, रेडी, स्टार्ट.
सुला बेगीन फास्ट. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. आख्खे तोंड आसा. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 तिकले बी तिकली. 1 2 3 4 5 6 7. 1 ओके का पोया. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9. ओके आणि सुहानीज RK ज्युअल्स म्हापसा परवरी हांच्याकडल्यान हो स्पेशल सिल्वर बिचू आसा हो मेळटा. आमची जी पार्टिसिपंट आसा कमल गावडे हांकां. ओके हो घे तुमचो प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. मोठे जालो दोनी. हटके रावन उपरांत वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो आनी रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो मोस्ट अवेटेड रावंड आणि तो आसता आमचो डान्स रावंड. आणि डान्स रावंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण आसा ती. रचना, संगीता, नूतन, निरुपा. ओके सो ही आसा आमची डान्स रावंडची डान्सर्स आणि कोणाक प्रायज मेळटा पळोवया. आणि डान्स रावंडची जी विनर जातली तांकां मेळटले खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. तर पळोवया हो हॅम्पर आसा तो कोणाक मेळटा तो. God, what? हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे. ओके मोठ्यान जवळ जाऊन सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर. ओके सगळ्या पार्टिसिपंटांनी इतलो डान्स बरो केला की आमकां प्रायज दिवपाक खूब डिफिकल्ट जाला एक्चुली. सो प्रायज कोणाकूच दिनावत घेवन वता ना. ओके प्रायज दितले
ॲक्च्युली सगळ्यांत बेस्ट डान्स केल्लो हांगासर आमची डान्स टिचर आशिल्ली तिणें पण तिणें जस्ट ती आपूण तांकां शिकोवपा खातीर फुडें आयली सो मोठ्यान ताळ्यो जाली तिच्या खातीर पयली तिणें सगळ्यांक बरी उमेद हाडली डान्स करपाक सगळ्यांनी तिचे स्टेप्स पळोवन डान्स बरें केले आनी विनर आसा सांगा बेगीन कोण ती रचना फुडें आनी फाटल्यान सगळीं कितें म्हणटाली ही बरी म्हणटाली आपल्याक डान्स करपाक येयना आतां पळय कशी बरी नाचता ती रचना आता ही डान्स राऊंडची आमची विनर आणि तिका मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले कॉंग्रॅच्युलेशन अशीच डान्स करीत राव आणि स्पेशल प्राइज आमी एक दिता हांगासर आनी एक बरी डान्सर आशिल्ली आमचे मदीं हांगासर जी स्टार्टींग पासून म्हणटाली की आपूण डान्स करूं शकता आनी तिणें डान्स करून दाखयलो नाव कितें तुमचें शांता बोरकर. शांता बोरकर हांकां मेळटा हो स्पेशल प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन खूप बरो पासून डान्स केलो तिणें आवयस म्हाकाय प्राइज दिलो तिणें मोठ्यान ताळ्यो जावनी सगळ्यां खातीर आनी आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राऊंड हटके राऊंड खेळपाक आमी हांगासर रेडी आसा आनी म्हजे बरोबर आसा ही सगळे पार्टिसिपंट जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश ओके आनी गेम कशी आहा ती तुमकां सांगता आमच्या पार्टिसिपंटा कडेन आसतले हे बॉल तुम्ही बॉल एकामेकाकडे पास करपाचे आणि जी पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी बॉल ते कॅच करपाचे जी बॉल ड्रॉप करता ती जातली आउट ओके सो एकाच बरोबर 2 बॉल पास जातले सो तुम्ही अलर्ट रावपाक जाय आणि टॅक्टफुली हे बॉल धरपाक जाय ओके सो सगळ्यांक ऑल द बेस्ट रेडी स्टार्ट आउट आउट टू आउट क्लॅप करा सगळ्यांना स्टार्ट टाळ्या मारा सगळ्यांकडे आउट 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 स्टॉप out hey out 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 no shot fast kara out yeah out 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 start out 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 चक दे राऊंडचे रनर अप थारता अक्षिता आनी ताका मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाला कॉंग्रॅच्युलेशन आनी आयच्या भागांतली चक दे राऊंडची विनर जाता मनीषा आनी मनीषाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन बोरी पार्पतीवाडा हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता आयच्या भागान खेळटना खरेंच खूब 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 मजा आयली डेफिनेटली म्हाका मजा आयला सो तुमकां आयला की ना आई मजा आयली की ना ओके सो अशीच मजा करूया फुडल्या भागान तुमच्या वाठारान येवन तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा बॉल मो मातसो ए कडक बॉल हाडा मातसो ना द बॉलचं लक्ष दवर तू आगीच खेळ स्टार्ट करूकच ना अजून ही प्रॅक्टीस अशें आई अशें हा तिका मारशी अशें मार